संपलेल्या हेर्मेनगिल्डो फेर्नांडीस हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास आयज आमी करता आनी ताचे खातीर खेरीत हें मीस भेटयला. ताचे खातीर ह्या मिसांत मागुया. तेच भाशेन समोरा फेर्नांडीस आपलो जल्म दीस संभ्रमता. ताची आवय बापूय हें मीस तिचे खातीर भेटयता. तिचे खातीर ह्या मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज पवित्र सभा भाग्यवंत पियो ऑफ पेत्रेलसिना हाचें स्मरण करता. आनी आपलें जिवीत जेजू खातीर आपल्या कोश्टांतल्यान भेटयलें. जायते फावटी आमी आमचे कोश्ट आमच्या माथ्यार घेवंक फाटीं सरता. त्या गोलयेचो उगडास करुया आनी बापा मुखार भोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वर्सो सांगपाक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनोदी म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून आमेन. सुम्या काकूट कर. सुम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सुम्या काकूट कर. सुम्या काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायला. तांचे खातीर मागुया. जायतीं जाणां आपलो जल्म दीस, काजाराचें वरस वा हेर वार्षिक दीस संभ्रमतात. तांचे खातीर मागुया. दयाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं हेर्मेनगिल्डो तुज्या पुताक आपणें सदां आशिल्ले पातकांचें भोगसणें दी. तुका सोपुर्नायेन वळखून आनी रूप बघून सासणाक तो भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. मुंडेच्या पुस्तका वेलें वाचन. देवाचें दूर एक उतर निर्भेर. ताका शरणा येतल्यांक तो एक धाल. ताणें तुका बोबाट करिना जावंक, ताचे मुखार तूं फटकिरो जायना जावंक ताच्या उतरांक कांय चोडूं नाका. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मरचे आदीं त्यो म्हाका दी. लोतीकपण आनी फटींग म्हजे थावन पयस कर. दुर्बलकाय ना म्हूण गिरेस्तकाय म्हाका दिवं नाकाय. फकत म्हजो दिसपटो ग्रास म्हाका दी. म्हजे लागीं भरपूर आसूं हांव तुका नाकारूंक पावन आनी म्हणून सोरेस्पोर कोण व दुर्बल्यांक सांपडून हांव चोरूंक पावन आनी म्हज्या देवाचें नांव मोश्टावूं. देवाचें उतर. आमचो जबाब
म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. संवसारांतल्या रुप्या भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंनूच शिकयलेली सुमूर्त. जबाब: म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुजें उतर सासणाक तपता सोरेस्परा. स्वर्गार तें सदांच स्थिर. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. जबाब: म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका जाणवाय मेळ्ळ्या. देखून फटकिरी चालीचो म्हाका कांटालो दिसता. लोतीकपणाचो म्हाका कांटालो भोगता. संताप येता. पूण हांव तुजे सुमृतीच्या मोगान पडना. जबाब: म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शूभ वर्तमान मानून घेयात. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज पुरगूट करचे खातीर आनी वायटाकारांक बोरींग करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें: वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरो नाका. आनी दोड्डीक आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्या एका घरांत भितर सरशात ते स्वातीवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नोगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिटकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूळ पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटूच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान पोरगोटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांवान गांव भोंवले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल बाबा भयणीनो, पाद्रे पियो हाचें पयलें नांव जावन आसलें फ्रांचेस्को. पूण जेन्ना तो कापुचीन संस्थेक जॉयन जालो तेन्ना पियो म्हूण ताणें नांव घेतलें. 1910 ह्या वर्सा तो पाद्री जालो आनी 10 वर्सां उपरांत 1920 ताका स्टिग्माटा जावंक लागलो. जेजू भाशेन फिरदां ताका जावंक लागलो. आनी हे गोश्ट ताणें जेजूच्या मोगा खातीर भेटयले. जेजूचेर भावार्थ दवरून दर एक पावल ताणें मारलो. कितलीं वर्सां काय तो ही स्टिग्माटा घेवन जियेलो. 1968 वर्साक तो मेलो. सुमार 40 आनी मायज वर्सां ह्या स्टिग्माटा दुयेंसान हो स्टिग्माटा ताका जावन त्या कोश्टान तो आसलो. पूण हे सगळे कोश्ट भावार्थान जेजूच्या हातान घालून एक एक पावल ताणें मारलें. आयचो समारोह आमकां हेंच करूंक आपयता. जशे भाशेन जेजून आपोस्तलांक वेंचून काडलें आनी तांकां हें कार्य दिलें, एका एका गांवांत वचात.
तुमचे सांगाता वा तुमचे खातीर कांयच घेवन वचो नाका. बाबात दवरात की हांव तुमचे सांगता आसा. जायती पावटी आमच्या सांगता जेजू आसा म्हूण आमी वळखना. जेजू आसा आमच्या सांगता पूण आमी समजून घेना. तर आयज हीच करपाक आमकां सगल्यांक ह्या मिसान मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवेलीन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दादल्या बलिदान आमच्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागरी पवित्र सुबेच्या आदाराक सुरक्षेन मानून घेवं. सासणाच्या देवा आमच्या बापाक तुज्या पुता हॅर्मेनगिल्डोचेर तुजो सासणाचो उजवाड फांकलो. तर सासणाक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण. ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सोसून तुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमचे.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारोत. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो बाबार्थाचो गुट परगोवया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोवता, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणुची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्याक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार जाले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिसांच्या बागेन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर पिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकराक एडमिजमेंटाची करतो ताका ह्या संवसारांत तुवें आपणलेलो, जसो पवित्र नरावरवी जेजू बरोबर तुवें तसोच ताचे बरोबर तो पुलोकची वचना. पुनर्जीवनपणाचो परमाचो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकू. तांकां तुजी इश्टागती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोर चलीत मुखार पडे आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगातीन बागेन दोर दिता, बागेन सुजे बागेन पियो सगळ्या घालीत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वाटली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा लावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वयर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा, सर्व दोनांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना. आमच्या सर्वनाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज हांगा येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार आसा. आमचो दिसो आयज दी आनी आमचे चुकलेल्यांक दोशका तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनाराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशा नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय शासनाच्या शासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकू
शिवे संवसाराचे पाप काढलेले आमची करुणा देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिरीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. म्हाका भावना तुमच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थना. बापा भोग खनवाल्या नवे गोठायेच्या आनी सासनीक जिविताच्या पसोणान तुवें आमकां दादोशी केलें. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून हेर्मेनगिल्लो आमच्या बाबाक सर्व पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासणांक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे